नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माये मोगाचो येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजप विधिमंडळ गटाची सोमारा जातली बसका. विधिमंडळ घटनेंतल्यान जातली घोशणा. होळये दिसा जाल्ले घडणुकेक भाजपान दिलो राजकीय रंग. आमदार मायकल लोबोन केलो आरोप. मिरसांगाचे दर पावले 300. किला आड मेजचे पडटात 120 रुपया. गोंयांत 21 ते 24 मार्चा मजगती घडू येता कमी अदीक प्रमाणात पावस. हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. केरी तेरेकोल पुलाचे काम बेगीन करात पुराय. थळाव्या लोकांची मागणी. रान क्षेत्र 8.5 स्क्वेअर किलोमीटरान वाढले. मात ट्री कव्हर 51 स्क्वेअर किलोमीटरान देंवले. आता खबरो विस्तारान. भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक नरेंद्र सिंग तोमर आणि एल मुरुगन आयज सोमारा गोंयांत येतात. 4 वरांचेर भाजपा विधिमंडळ गटाची बसका जातली. ह्या बसकेन मुख्यमंत्री पद कोणाक दितले ते थारतले. मुख्यमंत्री पदाची वेंचणूक जाले उपरांत आयज सोमारा भाजपाचे फुडारी राज्यपालाची भेट घेतले आणि सरकार स्थापनेचो दावो करतले अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले. शपथविधीचो सुवाळो 23, 24 वा 25 मार्च या तारखेमदी जातलो. हो सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो. 25 मार्चा पयलीं सरकार स्थापन करतलेच अशें सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले. आज सकाळी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी हांच्यांनी फोन करून सांगले की गोंयची लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग जी आसा ती फाल्यां आपोवप म्हणून सांगली आनी आमचे ऑब्जर्वर आणि को ऑब्जर्वर आमचे नरेंद्र सिंग तोमरजी हे केंद्रातले मंत्री असतात, पार्टीचे नेते असतात आणि ते ह्या लेजिस्लेचर पार्टीक ऑब्जर्वर म्हणून फाल्यां येवपाचे असतात आणि एल मुरुगनजी हे केंद्रात मंत्री असतात, पार्टीचे लिडर असतात, ते को ऑब्जर्वर म्हणून फाल्यां येवपाचे असतात आणि फाल्यां आमी सांजची 4 वरांचेर प्रदेश कार्यालयान आमची लेजिस्लेचर पार्टी जी आसा त्या नवनिर्वाचित सगळे आमदार पार्टीचे त्यांची मिटींग 4 वरांचेर प्रदेश कार्यालयान आपयल्ली आसा आणि त्यानंतर त्या मिटींगे भितर आमच्या लेजिस्लेचर पार्टीचो लिडर पद सगळ्यांनी मते त्याचे नाव घोषित जातले आणि त्यानंतर मागीर आमी सगळे आमचे ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर तशेंच निवडणुकीचे प्रभारी आमचे देवेंद्र फडणवीस आणि आमचे पार्टीचे ऑल इंडियाचे जनरल सेक्रेटरी आणि आमचे प्रभारी सी.टी. रवीजी हे फाल्यां उपस्थित आसतले आणि मागीर आमी सगळेच जण मिळून गव्हर्नराक फाल्यां मेळपाचे आसात आणि त्यानंतर आमचे सरकार शपथविधी सोहळ्याच्या संदर्भातलो विषय जो आसा त्यानंतरची डेट जी आसा ती तुमकां कळयली गेली वयतली. पण आमी ह्या वेळार ठरयल्लें आसा की शपथविधी सोहळा हो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातलो, पण डेट आणि टायम काँग्रेसीन भाजपाची चिंता करची न्ही. आमी सरकार स्थापन करतलेच. काँग्रेसीन पयलीं स्वताचो विरोधी पक्षनेतो कोण तो थारोवचो असो थमणोय तानावडेन काँग्रेसीक मारला. कित्याक लागून वेळ जाता कारण गोंयांत आमी भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यां भितर कारण अशें बाकीच्या राज्यांनी शपथविधी जालो आनी हांगा जावना अशें ना न्ही. आमचे सगळे एकाच वेळाचेर करप अशा पद्दतीन केंद्रान ठरयल्लें आसा आणि त्यातून केंद्र ज्या वेळार थंय सांगतली त्या वेळारच आमी इन्फॉर्म करतले. आमी आमकां रिजनल पार्टी ना न्ही, आमकां जाय तेन्ना गेले आनी आमी सरकार स्थापन केलें अशें जावं शकना. त्यामुळे केंद्रांतल्या तेंच्यो कन्विनियंट डेट आणि कारण कशें आतां तांकां सगळ्यांचें तें हें अशें आशिल्लें की होळी नंतर सगळो कार्यक्रम करप आनी म्हणून तर तो थोडोसो डिले केलो गेलो म्हणून बाकीचो आमदार निवडून येतकच तेचो अधिकार जो आसा तो ताका मेळूं जाय आणि ताका लागून शपथ ग्रहण सोहळा तो आमदारांचो तो पार पडलो 15 तारीख जालो. मागीर एक दिसाचें
अधिवेशन आपण त्यांचं शपथ ग्रहण झालं त्यामुळे असेंब्ली फंक्शनिंग प्रॉब्लेम नाही केअरटेकर मुख्यमंत्री पूर्णपणे काम करत असतात आता आमका हे जे काँग्रेसची गोष्ट सांगता पळय काँग्रेसीन तर 11 दीस निवडणुकीचो निकाल 10 मार्चाक असलो 9 तारीख सांजे लेटर दिले की दुसरे दीस त्यांना 3 आमका अपॉइंटमेंट गव्हर्नरान दिवची आणि आमका सरकार स्थापन करूंक जाय म्हणून दिले कारण ते इतले ओव्हर कॉन्फिडन्स असले की ते जणू कितें सरकार स्थापन करपाक पण हांव म्हणटा जर अपॉइंटमेंट मागले जाल्यार वचूंक तरी जाय आसले काँग्रेसच्या अध्यक्षाचो पत्तो ना हांवें आयकलां की तेणें राजिनामा दिलो जो दिगंबर बाब कामत म्हाका एकदां वायट दिसता कारण इतलीं वर्सां राजकारणांत आसता कारण सुरवातीक आमचो आमदार आसलो तो पण तेणे म्हाका दिसता एक तेंचे भितर एक बरो बुदवंत आमदार आसा तेणे बरोवन दिलें सारकें वाचतालो तो तशें कारण कशें आसा की त्यांच्यानी पहिले आपलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन किंवा त्यांचं तरी तो त्यांनी पहिले डिक्लेअर करतो कारण त्यांचे कडेन 11 असतात आमची चिंता त्यांच्यानी करपाची गरज ना भारतीय जनता पार्टी भितर केन्ना झगडी आसनात विचार वेगवेगळे असू शकता पण फायनली डिसिजन आम्ही घेतकच ते डिसिजन फायनल असता त्यामुळे हांच्यानी तुम्ही त्यांना विचारात त्यांचो बाबा नेतो तुम्ही निवडलो काय कितें काँग्रेसीन 11 असतात 11तलो एक तरी निवडात नाल्यार परत हे बीन वाचून कोणे तरी बरोवन दिलें वाचप काय कितें तें पळय मागीर होळयेच्या दिसा 2 गटांमदीं जाल्ल्या झगड्याक राजकीय रंग दिवन भाजपान लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण केलां अशें काँग्रेसीचो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले काँग्रेसच्या 7 आमदारांनी मुरगांव पुलीस स्टेशनात येवन कारण नासतना काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचेर आरोप घालून तांकां अटक कित्याक केली अशें पुलिसांक विचारले तशेंच कारण नासतना अटक केल्ल्या भुरग्यांक सोडिना जाल्यार काँग्रेस खर पावलां उबारतलो अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या इट वॉज अ सिंपल इन्सिडेंट ऑफ अ होली जे कितें गाडी लागली म्हणून तिंगा इन्सिडंट स्टार्ट जालो आनी थिंगासून पॉलिटिकल कलर दिल्लो हा एखादा आनी सगळे व्हडले स्टेट लिडर्स हिंगा ह्या पुलीस स्टेशनार येयले हॉस्पिटलान म्हणून गेले आनी कितें केले आनी व्हडलो हे दाखयल्लो हा आख्खी एक 500-600 पुलीस हाडून दवरले हिंगा म्हणजे एक भय निर्माण दाखोवपाचे प्रयत्न जाला आनी म्हाका दिसता हे खूब रॉंग हा दिस इज रॉंग and they cannot digest that Sankalp Amonkar has won as a MLA of Murmugaon constituency. This is not law. This is not as per law. तुम्ही पयली व्हिडिओचेर आहा तांकां एक वेळा कितें एक्शन घेतलें हांव समजुपाक शकता दुसरे जे व्हिडिओचेर नाच आनी जांचो ह्या इन्सिडेंटा कडेन संबंद ना जस्ट बिकॉज समबडी तांची नांवां घालता हो आसा मरे हाजें नांव घाल हो संकल्पाक काम केलां मरे हाका लागून संकल्पाक 100 मतां मेळ्ळा मरे ताजें नांव घाल अशें करून हॅरेसमेंट करप डायजेस्ट करा मरे पराभव आयुष्यभर विजयीच मेळटा अशें ना तें आसपा जाय न्ही थंय आनी कितें उजलाय बॅनरां उजलाय ताजें आनी कितें लाय ताका पुलीस स्टेशनाचेर वचचें पडलें आनी थंय पुलीस एक्शनूच घेना ह्या सप्तकांत भाजयेचे मोलादीर आसात मात हिरव्या मिरसांगेचें मोल वाडलां हिरव्यो मिरसांग्यो 100 रुपया बदला आतां 120 रुपया किल इतकी जाला जाल्यार टमाट 25 कांदो 35 बटाट 30 डब्बू मिरची 80 जाल्यार भेंडे 60 रुपया गाजर 60 वांयगी 60 रुपया वालपापडी 50 रुपया किल ह्या दरान विकतात जाल्यार ओली कोथमीर 20 ते 30 रुपया चड ह्या प्रमाण मोल आसा जाल्यार नुस्त्याचे मोल लेगीत थीर आसात बाजार भावा प्रमाण सुंगटां 300 रुपया इसवण 600 ते 700 रुपया धवे पापलेट 1000 रुपया किलो इतके मोल आसा बांगडे 100 तिसऱ्यो 100 रुपया माप तशेंच लेपो ताल्ल्यो 100 रुपया वांटो हे प्रमाण सध्या विकतात अशें कळटा गोंयांत 21 ते 24 मार्चा मजगती कमी अधिक प्रमाणात पावस पडू ये हवामान खात्यान अदमास उक्तायला चडांत चड तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस आसा तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना गोयचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें केरी तेरेकोल ह्या वाठारांत कोट्यांनी रुपया खर्च करून केरी तेरेकोल पुलाच्या कामाक सुरवात केल्ली पूण ह्या पुलाचें काम फाटल्या कांय वर्सां सावन अर्द्यारूच पडलां
ताका लागून तेरेखोल वाठारांत रावपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. सरकारान बेगोबेग हो पूल बंद बांदून पुराय करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आम्ही केरी तेरेखोल ह्या पुला खाली असा. हो पूल अर्धवट स्थितीत आहा. तेरेखोल न्हंयचेर तत्कालीन आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी ह्या पुलाचो बुनियादी फातर बसयल्लो आनी त्या काळान पर्यावरण खात्या कडल्यान हाका परवानो मेळोंक नाशिल्ल्यान गोवा फावंडेशन संघटनेन आनी पर्यावरण प्रेमीन ग्रीन ट्रिब्युनलान याचिका दाखल केल्ली आनी ह्या पुलाच्या कामांक स्थगिती मेळिल्ली. त्या उपरांत पर्यावरण पूरक असो दाखलो मेळ्ळ्या उपरांत ह्या कामांक गती दिवपाक जाय आसली, पूण फाटल्या 5 वर्साच्या काळात सरकारान ह्या पुलाक गती दिवना. निदान आता तरी ह्या पुलाच्या कामांक गती दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करीत आसात. संवसारीक रानां दिसाची समेस्तांक परबीं गोंयचें रान क्षेत्र 8.5 स्क्वेअर किलोमिटरान वाडलें, मात टी कवर 51 स्क्वेअर किलोमिटरान देंवले. मनीस हो सैमाचो एक अविभाज्य घटक. उदरगतीच्या नांवा खाला रान क्षेत्र काबार करपाचे यत्न चल्ल्यात. फाटल्या रान सर्वेचो नियाळ घेतलो जाल्यार हे फावट गोंयच्या रान क्षेत्रान 51 स्क्वेअर किलोमिटराचो उणाव दिसून येता. देखून रान वाठार सांबाळून दवरपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन यत्न करप सामकें गरजेचें. तुका सवणी जाय, घरांत पिंजरो लावं नाका, पोरसांत झाडां लाय. डॉ. मनोहर राय सरदेसाय हांचे हे कवन याद दवरुया आनी स्वता जगुया आनी दुसऱ्याकूय जगपाक दिवया. ह्या संवसारांत अश्यो जायत्यो गजाली आसात जांचो वांटो आमच्या जिणेंत भोव म्हत्वाचो थारता. तातूंत वायू, उदक, फातर, माती सारकिले निर्जीव घटक असतात. तशेंच जीव जंतू, झाडां, किडे, मनीस, जनावरां आस्पावतात. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियान प्रकाशित केल्ल्या स्टेट ऑफ फॉरेस्ट अहवाला प्रमाण गोंयचे रान क्षेत्र 2219 किलोमीटर आसा. रान क्षेत्र राज्याच्या भूगोलिक क्षेत्राच्या 59.94% आसा. उदरगतीच्या नावाखाला जंगल तोड करपाच्या घडणुकांचेर आळाबंद येवचो इतलीच ह्या दिसा निमतान मागणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कितें या तत्वाचो सोद अखंड चालू आसा. गोंयचे स्थापने पासून ते आतां मेरेन आनी फुडाराकय हो सोद चलतलो. या तत्वाक घटमूट करप
गोंयकाराक घट करप बलवान करप हे आमचे ध्येय, हे आमचे ब्रीद. ह्या तत्वाचो सोद घेवपी लोकांच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले. आनी गोमंतक टीव्ही गोंयकारपणाचो बावटो उंच धरतले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर हांची हत्या केल्ले आरोपी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांका साक्षीदारांनी वळखल्याची गवाही दिली. या प्रकरणात सनातन संस्थेकडेन संबंधित आशिल्ले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या 5 जाणांचेर आरोप नोंद केला. डॉक्टर दाभोळकर हांचेर दोगांनी गुळी मारून दोगूय फरार जाल्ल्याचे तांणी मान्य केले. पूण महापालिकेन सफाई विभागांतल्यान एका कामगारान शेनवारा दिल्ल्या ह्या घटनेची गवाय मोलादीक थारपाची शक्यताय आसा. मार्चान 20 दिसांत 10 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले. कोरोना बळींचो आंकडो 3830 चेर पावला. 11 मार्चाक एका दुयेंतीक मरण आयिल्ले. हाचे उपरांत फाटले 9 दिसाक कोरोनाच्या एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. मार्चाचे सुरवेक दिसाक 1 वा 2 दुयेंतीक मरण येताले. आता दिसाक मरण येवपी कोरोना बळींचो आंकडो शुन्याचेर पावला. दर दिसा 5 ते 8 दुयेंती मेळटात. हाका लागून सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो देंवत आसा. आयतारा सक्रिय दुयेंती 56 आशिल्ले. कॅसिनो सयत आता सगळे वेव्हार उक्ते जाल्यात. शाळांचे वर्ग सुरू जाल्यात. कोरोना नियंत्रणान आयलो तरी मास्क घालपा सयत सामाजीक पालव राखपाचो निर्देश कायम आसा. आयतारा 5 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 4 दुयेंती बरे जाले. दिसाक 603 चाचण्यो जाल्यात. सक्रिय दुयेंती 56 आसात. सांतांनीच खाडीक नाल्याचें स्वरूप आयला. एका तेंपार हे खाडयेचो उदकाचो वापर करून लोक शेतां रोयताले, भाजयेचे मळे फुलयताले. पूण आतां ही खाडी हळशिकावण्या उदकान भरला. सिवरेज धरून सगळो कोयर ह्या उदकान उडोवपाचो प्रकार वाडल्या. जायते फावट ही खाडी निवळ करपाचे यत्न जाले, पूण उपरांत कांयच जालें ना. आतां जाल्यार एका हॉटेलाचे हळशिकावणें उदक खाडीत सोडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून हांगसरल्यान यो वच करपी लोकांक नाकार रुमाल धरून वचचें पडटा. पळयात सांतिनेज खाडीचो अवतिकाय. पर्वरीच्यान गायब जाल्लो विशेष श्रमतेचो सोमदेव आयतारा सकाळी सापडलो. बिरेस्तारा 17वेर तो घरांतल्यान भायर सरिल्लो. तेन्नाच्यान तो गायबच आशिल्लो. हे विशीं ताच्या आवयन पर्वरी पुलिशेन कागाळय नोंद केल्ली. तशेंच चल्याक सोदून दिवप्याक 5000 रुपयाचे इनामय जाहीर केल्ले. पर्वरी पुलीस ताची सोद घेताले. निमाणे कडेन आयतारा दीस तो म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटला कडेन दिसून आयलो. म्हापशे पुलिशेन ताका पर्वरी पुलिसांचे सुवाधीन केलो. उपरांत पर्वरी पुलिसांनी सगळे सोपस्कर पुराय करून ताका ताचे फामिलीचे सुवाधीन केलो. तो आनी माय मिस्टर दोगी जाण मातशे तांकां डिसेबिलिटी आहा आनी ते मिस्टर सपना हॅबिटेटान रावता ते. तो मिस्टर तो हांगा 17 तारखेक रातचो मिस्टर येयलो हांगा घरांतलो भायर सरोन आनी हांगाच बसलो तो. सो 18 तारीख मिस्टर तो सकाळी पोत्तून गेला. आपशीच कित्याक कंप्लेंट कांय नासलें मिसींग बी. 18 तारखेक गेला आनी मागीर तो घरा पावूंक ना. सो तेंच्या घरान मिस्टर कोण येता जेवण बीन दिवपाक. सो ते मायन मिस्टर तेंच्या सांगला की हो भुरगो ना घरा कडेन. सो तेणें मिस्टर ताका आनी एक भाव आहा जे भायर आहा तो. सो ताका मिस्टर कॉन्टेक्ट केला. तेणें सांगलें मिस्टर पुलिसेक इन्फॉर्म कर. सो ती येयली आनी पुलिसेक इन्फॉर्म केलें. आतां तो जेन्ना पोस्ट तो व्हायरल जालो म्हाका खूब कॉल येयले की आमी ताका आयज पळयलें काल पळयलें हांगा आसलो थिंगा आसलो. खूब म्हाका कॉल येयले. सो मागीर पुलिसीन सांगलें की बाबा तो भुरगो असलो कोण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या भायर बसलो. सो पुलीस आमकां कळ्ळें हांगा तो व्हायरल फोटो आहा पळय तो व्हायरल फोटो तो मनीस आजुलो कडेन शॉपा भायर बसलेलो आमकां. म्हणून आमी म्हापसा पुलिसान कळयलो. म्हापसा पुलिसान हाडून हांगा
2 वर्सांच्या कळंतरा उपरांत म्हापशेचो शिगमो आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो. शिगम्याचे मिरवणुकीत जायत्या पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. पारंपारीक लोकसंस्कृती, लोकवाद्य आनी लोकनाच तशेंच लोकगितां ह्या निमतान लोकांक आयकुपाक मेळ्ळी. ढोल आनी ताशांच्या तालार ओसय ओसयचो गजर घालीत म्हापशेकारांनी ताल धरलो. पळयात म्हापशेचे शिगम्याचे कांय रंगयाळे खीण. नृत्य, अभिनय आणि हस्तकलेचे आविष्कारण घडयतात. प्रकट हो गरुड़ राज, प्रकट हो। ये महाभयंकर विनाशक सर्पास्त्र के प्रयोग से पूरे वानर सेना प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दो। गरुड़ राज मुक्त कर दो। मैं हनुमान आपसे विनती करता हूँ, प्रकट हो गरुड़ राज, प्रकट हो। शिरवय केपें हांगा फामाद सत्री उत्सव आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो। दनपारच्या 2.5 वरांचेर सत्री उत्सवाक सुरवात जाली। चामुंडेश्वरी देवळा कडल्यान ह्या उत्सवाक सुरवात जाता। शिरवय पायक देवाच्या देवळा कडेन सत्र्यांची मेळामेळ जाता। मेळ जाल्या उपरांत पायक देवाची पालखी पुराय शिरवय वाठारांत भोंवडायता आनी कौल दितात।
चामुंडेश्वरी आनी पायकदेव देवस्थानाच्यो ह्यो आज सत्र्यो आसा तेन्ना ह्यो सत्र्यो आमचे पंचायत देवस्थान आसा आनी 7 देवळां आसा ताच्या अंडर आमचे तेन्ना 7 देवळांच्यो 7 सत्र्यो आसात त्यो आमच्यो चामुंडेश्वरी देवस्थान देवळमळ थंयच्यान आमची 4 सत्र्योची सुरवात जाता आनी हांगा सप्तपाडाक सप्तकोटेश्वर देवळाक वचून थंयच्यान हांगा शिरवय पान्नाक थंय मेळामेळ जाता थंय 3 सत्र्यो आसतात पयलीं थंय मेळामेळ जाता मागीर थंयच्यान हांगा शिरवय कुमारवाडा हांगा मांडार येतात हांगा मागीर भायर येता आनी पोल आसता आनी परत मागीर अशीच हांगच्यान भायर सरून पायका देवळा कडेन वतात शिरवय आनी तशेंच तिळामा वयल्यान परत चामुंडेश्वरी देवस्थान जे देवमार आसा थंय येवन थंय मागीर सगळी समाप्ती जाता. सडये शिवोले वाठारांत बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचें काम चालूच आसा. हे काम बेगोबेग बंद करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दोंगर कातरून दिल्लीचे कांय लोक विला बांदपाक सोदतात. ह्या कामात पंचायत लेगीत तांच्या सांगातान उबी आसा. गोंयचो सैम काबार करून तुमकां घरां बांदूंक दिवचे नात अशें म्हणून थळाव्या लोकांनी ह्या कामाक हरकत घेतल्या. झाडां पळय कटींग जाल्या ही इल्लिगली जाल्ल्या आनी ह्यो वाडो आहा पळय न्हू आमी पलतडी म्हणटा म्हणजे मायणा वाड्यान हे पलतडी सायड म्हणटा आनी वॉर्ड नंबर 24/7 आय थिंक कितें तरी अशें एक्झॅक्ट न्हू 24/7 पूण इल्लिगली चल्ला. हितून पंचायत म्हाका दिसता 110% इनवॉल्व आहा कित्याक ते इनवॉल्व नासतना हें काम जावंक शकना की अशें हे हिल कटींग तर आयज आमी तांकां ओपनली तर सोडले आमी कोणूच तर आमचे एक्शन घेयना हेचेर कोण काय उलयना न्हू जाल्यार आमकां हे फाल्यां प्रॉब्लम ते फाल्यां आमची ही रानाय सोंपयतले दोंगरूय सोंपयतले आनी आमची शेतांय सोंपयतली. पणजी स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिरामार रस्त्या कुशीक पार्क बांदपाचें काम चालूच आसा. हो पार्क धाकट्या भुरग्यांक खेळपाक आनी व्यायाम करप्याक फायद्याचो थारतलो. ह्याच हेतान हो पार्क बांदपाक घेतला. ह्या पार्का भितर पर्यटकां खातीर धाकटे गार्डनूय आसतले अशी माहिती मेळटा. आयच्यो खबरो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.